जाय असे घातले ती बाबा मग टाटा कर मरे कर कर आ टाटा बाबू टाटा बाबा हॅलो गाईज गुड मॉर्निंग कशी आसात तुम्ही सगळी आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील आयज थर्सडे आणि आयची तारीख आसा 6 नोव्हेंबर आयज सानिकाचो बर्थडे आणि बेस्ट विशीस तेका कितें तरी बूक कर बिझनस ते घरात आसा एक वर्स कामाक गेलें आनी मागीर सोडलें आनी तिची मम्मी बी बरी आसा न्हू आनी तेची खूब कमी एज हा 23 सो ते कितें म्हणून करतले घरातलें कामूय करूं शकना कामाक वचत जाल्यार तेका पॉसिबल ना कित्याक काकी आमची बरी आसा न्हू सो तेका लागून आनी आयज म्हाज्या खातीर खूब बरो दीस आसा आयज थर्सडे सानीचो बर्थडे आनी म्हाजे बिझनेसाचे जे मेन आसा पळय ते येयल्ले आसा दाखयता तुमकां अनबॉक्सिंग बी सगळें दाखयतलें आनी कितें पळय तें पयलीं दाखयता हे पळय हे ते मशीन फ्लावर मी अनबॉक्सिंगाच्या व्हिडियोन तुमकां सगळें दिसतलेंच पुजा बीन सगळें दाखयता हांव तुमकां कशी पुजा बीन करता ती आनी सकाळीं येयलें बरें जालें गौतमूय घरा आसलो आनी सकाळीं फुडें येयलें सो बरें जालें आनी टायम जाल्लो असो 11:30 बाय बालवाडीन गेला आनी बरें टी शर्ट घातलें आयज तेका गौतमान डॅड लव्स मी ऑर आय लव डॅड अशें कितें तरी आसा सो दाखयता तुमकां कशें बालवाडीन गेलें आनी मातशें तेका हाडपाक वचूंक जाय आनी जेवणूय करपाक जाय गौतम जेवून वयतलो कामाक तेका आनीकूय खूब कामां आसा सो आसा तो सद्या घरा बँकीन बीन वयपाक जाय आसलें तेका सो तेका लागून आनी जेवणाक आयज हांव करतलें मशरूम आनी भेंडी फ्राय बाय खातीर बेश्टी करतलें विथआवट मसालो आनी गौतमा खातीर मसालो बीन लावन करतलें आनी आनी ब्रेकफास्टाक आयज चपाती पाव च्या घेतली सो म्हाका आनी कांय नाका डायरेक्ट म्हाका सांजची भूक लागतली सो मेळटा तुमकां आनी मातशें करता जस्ट तुमकां सांगून गेलें की मशरूम करता भेंडे भाजता बीन म्हणून शॉपार गेलें आमच्या घराच्या देगेकूच हॉर्टिकल्चराची शॉप आसा आनी थंय सगळी भाजी मेळटा सो भाजी हाडपाक गेलें म्हटल्यार आसतलें पुलाव मशरूम आतां मशरूम ना टायम हरशीं 11:30 जाले पूण मशरूम ना सोंपले खंय तेंचे सो हांवें आतां सगळें सामान घेतलें पुलावाचें पुलाव बायक आवडटा म्हाका आवडटा पूण गौतम पुलाव मात खायना सो फ्रायड रायस करता बाय खातीर सेपरेट पुलाव करतलें आनी मागीर गौतमा खातीर फ्रायड रायस करता आनी भेंडे भाजता आनी लोणचें आसा बरें फ्रेश लोणचें आसा जें मेकळें मेळटा पळय तें सो तें आनी पुलाव खातलो तो फ्रायड रायस आनी वयतलो रेसिपी पळयता पॉसिबल आसा जाल्यार शूट करता आनी शेअर करता तुमच्या वांगडा म्हाका दिसता फ्रायड रायसाची रेसिपी हांवें केन्ना शूट करूं ना सो शेअर करता तुमच्या वांगडा हांवें हांगासर दूद बासमती तांदूळ घेतला ओके आनी हे न्हू बरें 2-4 वेळा अशें धुवन घेवपाक जाय ओके आदन हांगासर दवरला आदन बरें खतखतलें सो वॉश करून हितून घालता आदन खतखतलें आतां हांव घालता तांदूळ सो आतां घालपाक जाय आमकां मीठ सो आतां आमी अनबॉक्सिंग करता बाय खातीर रावलेली आहे पळय हेजें टी शर्ट डॅड लव्स मी तेज्या खातीर रावलेली आतां ते येवन आतां आमी करता बरें बसून बी पळयता गौतम हे खोचे भरलेलो न्हू सो ते बीन बसला केलें अनबॉक्सिंग कितें तें हवीच कितले ताका काय खबरच ना बट तेचे एक्साइटमेंट ओपन कर कोणाक सांगता हॅलो गायज पळय
काटा व्हिडिओ पुरला होईल ते कला देऊ कला लांब रे ऑलरेडी आम्ही रायस फ्लावर जो हा पळय तो केल्लो पण हे न्हू रायस वॉश करून आणले सो आम्ही डिस्कार्ड करतली सो आता हांवें घेतला गाजर फ्रेंच बीन्स मागीर स्प्रिंग ऑनियन कॅप्सिकम आनी स्प्रिंग ऑनियनची पात आनी कॉर्न घेतला हांगाचे म्हाजे तांदूळ जे आसा ते बरे उकडलेले आसा एक कढाई घेतल्या भितर हांवें घातला तेल 2 स्पून तेल घातला आणि सगळी जी भाजी आसा पळय ती घालून ती बरी अशी रोस्ट करून घेवपाक जाय तेलानूच ती बरी शिजोवन येता जाय जाल्यार इल्लेशें उदक घालपाचें पण तेलान ती ऑटोमॅटिकली आपुणूच शिजोवन येता मागीर हांवें हांगासर मॅगी मॅजीक मसाला घेतला तो थोडो घालतलें हांव हाफ असो आनी सॉल्ट घालतलें आनी भाजी पळयतलें शिजला जाल्यार तितून डायरेक्टली जे रायस आसा पळय ते घालून घेवपाक जाय जितले तुमकां रायस जाय रिक्वायर्ड आसा पळय तितले घालून घेवपाक जाय आनी तितून मागीर सोया सॉस घालपाक जाय आनी बरें अशें रोस्ट करून घेवपाक जाय आनी सर्व करपाक जाय पळय कितें केलां उरले बिस्किटी लाडू बीन बेगान भरले दाळा सुद्दां आपल्याक पाय खंय भुरग्यांक वाटपा खातीर आनी तो दूद घालता आनी पेटोवन दिला तें घाल सांगला आतां आमी नाशणे हांवें बरें धुवन सुकोवन दवरलेले सो पळोवया म्हटलें कशें पीठ बीन जाता सो नाशण्याचें पीठ आमचें रेडी जाल्लें आनी तें पॅक करून आमी सेल करपाक दवरलें सो 70 रुपीज kg दिता हांव आनी हाफ kg 35 रुपीज आनी बरें जाल्लें पीठ सारकें आनी गरम गरम अशें आसलें तें किरणी वयल्यान हाडटना गरम आसलें टायम जाल्लो आसा 11:15 आनी आतां वयता मातशें पणजे कितें काम आसा आनी बायक मोरजे दवरतली बाय वॉटर बॉटल बी घालून येपय रेडी जाला सामकें आनी तेजे सगळें स्टॉक हांगासर घेतला आनी नाश्त्याची पॅकेट घेतला आनी वयता आतां पणजे बी हांवें कांय शूट करूं ना कित्याक म्हाजी 2-3 कामां आसलीं ऑलरेडी आमी लेटू येयल्ली न्हू सो गौतमाच्या ऑफिसान गेल्ली थंयसर भायर हे बरें गार्डन आसलें सो तेचे काडले आनी वाटेक हांवें बिरयानी घेतली बिरयानी आनी मोरातली सगळ्यांनी सांगलेली टेस्ट बरी आसा सो ट्राय करया म्हटलें 4 प्रॉन्स आसली पण टेस्ट खूब बरी आसली जस्ट पावले मोरजे 5 इतले टायर्ड जाले इतले ट्रॅफीक आनी 2 व्हिलरीन गेल्ले आतां बायक व्हरपाक येयला 4 व्हिलरी आनी हांगासर लग्नाची प्रेपरेशन चलता दाखयता तुमकां अशें येपा हांगासर अशें टायर घेतले फूल घराक बी पेंटींग चालू आहा ही म्हाजे पप्पा आनी मम्मी जी आमच्या घरांतली जी ओल्ड परंपरा आसा ती कॅरी फॉवर्ड करता ती भाताक वारें करता आमकां कळना आनी आमी केन्ना इंट्रस्टूय घेवंक ना हें शिकपा खातीर सो अशें मम्मी आनी पप्पा आमची दोगांय जाणां वारें करतालीं भाताचे पळयात तुमी ह्यो रॅर गोश्टी न्हू गायज आमकां पळोवपाक मेळना सो मुद्दम हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता पळया कितली मेहनत लागता तें काम करपाक सारकी 2 मनशां लागता न्हू हेका ती पळय आमची गाडी
म्हाका हदर सांगा वयल या आनी वयल बसून खावया शिकाला म्हणून म्हाका सोदूंक ना. ना कामाक गेला मम्मा म्हणून आनी दाडा खगो दाडाय कामाक गेला. आणि जामीचे व्हाणं घातल्या आणि धावता घरा. ठीक आहे ना, आपल्या कमाई दळूनच दिलं त्यांना. आता कर. सो फ्रेंड्स, ह्या प्रोसेसान कितें जाता वाऱ्या खातीर न्हू ते जे डस्ट आसता पळय तो एके वाटेन येता आनी भात जे आसा पळय ते एके वाटेन येता. आमच्या हांगासर वारें बीन येना न्हू, सो आमी असो फॅन लावन करता. सो जेंकां नॅचरल वारें आसता बीन पळय ती लोक थंयसर करता. म्हणजे लायक शेताच्या देगीचे जाग्यार वारो बीन येता पळय आनी हेका न्हू सेपरेटूच कपडे अशे घालचे पडटा. हेका सेपरेट अशे कपडे घालचे पडटा कित्याक ते डस्टान न्हू खूब खाज येता, इचींग जाता. सो तेका लागून सेपरेट अशे कपडे घालपाक जाय आनी ते कपडे मागीर परत यूज करपाचे ना. त्याला खबर ना. मागीर घरा येयले पप्पाचे बीन ते सगळे पळोवन आनी मागीर वाटेक येताना म्हाका एका शॉपा वयल्यान 10 kgची ऑर्डर आसली, पण नाशण्याच्या पिठाची. म्हणजे कशें 5 किलोची 5 पॅकेटां म्हणजे 1 किलोची आणि बाकीचे जे 5 किलो आसा पळय ते हाफ किलोची. पण म्हाजे कडेन अवेलेबल आसले सिर्फ 5 किलो, फकत 5 किलो अवेलेबल आसले नाशणे. सो ते नाशणे दवळे मागीर हांवें घेवन ती पॅकेटां पॅक केली, म्हणजे ते थंड केले बरे. मागीर ती पॅकेटां पॅक केली एका वरान 1.5 वरान अशी. मागीर ती नेक्स्ट डे आमी सकाळी आमी दिली तांकां. सो दाखयता तुमकां. आता हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता आणि व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग आणि मस्त खाया, स्वस्त राहा. हे जितले जाता तितले हेल्दी वस्तू ज्यो आसा पळय त्यो लायफान आमच्या इन्क्लूड करा. सो बाय.